येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पुळायचे हेडलाईन्स। पावस तेकलो तरी फोंडे आनी पेडण्या नव्यान खणटात रस्ते, लोकांचो जीव धोक्यात, बेजारल्यात लोक, आमदारांच्या आश्वासनाचेर ना विश्वास। पीडब्ल्यूडी काम करता जाल्यार सल्लागारांनी कित्याक, सत्ताधारीच विचारपाक लागल्यात प्रस्न। पणजे सुरवेक सावनच हाडबडीत तरेन चल्ला काम, आमदारान केले मान्य। 29 आनी 30 तारखेक गडगडान नेटाच्या वाऱ्या सयत पडटलो पावस, तो मेरेन पडून गेल्ल्या पावसाची अणभवपाक मेळटली थंडाय। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पावसाक थोडेच दीस उरल्यात, पूण फोंड्या सध्या नव्यान रस्ते खणप चल्ला, जे लोकांच्या जिवाक धोक्याचे जावन रावला। ह्याच नियोजन नाशिल्ल्या कामाचे पद्दतीचो फोंडेच्या एनजीओ आनी लोकांनी निशेध केला। दिसपट्टे पीडब्ल्यूडीच्या बेशिस्त कामाक बेजारिल्ल्या फोंड्याच्या लोकांनी वीज खात्यान जमनी पोंदा घातिल्ले केबल, गटारा आणि गॅस पायपलायनीच्या हाडबडीतपणान चलिल्ल्या कामाक विरोध केलो। बोरकार पेट्रोल पंप लागसर रस्त्यार वीज खात्यान खणून दवरिल्ल्या खोल फोंडकुला कडेन थळावे जमले। पीओपीच्या एका वांगड्यान सांगले, उदरगतीच्या कामाक न्हय तर बेजबाबदारपणाक विरोध आसा। तांणी सांगले, इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग स्टार्ट केला, आता हे सुरू करून जवळजवळ 15 दीस झाले। त्याच्या पयलीं आमचे स्टोरेजेचे काम चालले, त्याच्यानंतर गॅसीचे काम झाले, त्याच्यानंतर सगळं लागून ते रोड डिगिंग करीत रावले, रोड करून काढल्या। पण मागीर ते रिपेअर वर्क आसा ते पॅची म्हणजे थोडे हांगा थोडे त्या वाटेन करून तशेंच करून आमी चलताले। पण आता परत ते इलेक्ट्रिसिटीचे काम सुरू केला आणि दीस इज बिफोर मॉन्सून, म्हणजे 15 तारीख मे सगळे काम बंद करपा जाय म्हणून कलेक्टराचो ऑर्डर आसा। पण दिस इज स्टार्टेड आफ्टर 15 मे, 15 मे नंतर ते काम सुरू केलेले आसा आणि हे काम सोपून मागीर रस्तो सारको करपाक थंय खंय आसतले, जेन्ना पावस सुरू जाले जाल्यार ते काम करून मागीर ते वयल्यान माती घालून वतले आणि माती सकयल देंवतले पावसा भितर आणि रस्त्या बरोबर पंक्चरेट जातले आणि सगळ्या लोकांक त्रास आणि ट्रॅफिकाक प्रॉब्लेम। म्हणजे पीओपी इज नॉट अगेन्स्ट एनी वर्क, म्हणजे ते सिवरेज जावं, गॅस जावं किंवा केबलिंग जावं, we are not speaking against any developmental work, we are only speaking against the irresponsible execution. What is your demand now? What is your demand? आता आमचे डिमांड असो आसा, दिस इज टू बी कंप्लीटेड म्हणून 15 पयलीं ते 15 नंतर डिलिव्हरी जावपाचें ना। नाव दे शूड स्टॉप दिस वर्क, क्लोज डावन ऑल द पिट्स, रिपेअर इट अँड ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल कंडिशन अँड टेक अप द वर्क आफ्टर मॉन्सून। आता त्यांचं मार्च तेणे एनओसी मागला, एप्रिल 1st वीक तांकां मेळ्ळा, पण दे आर स्टार्टेड आफ्टर 15 मे, विच इज अगेन्स्ट दी एनओसी, अगेन्स्ट दी कलेक्टर ऑफ नॉर्थ गोवा ताणें ऑर्डर दिलेले आसा अंडर सेक्शन 144, विच इज अगेन्स्ट दीस ऑर्डर ऑल्सो। पण हे ऑर्डर म्हणून काडटा ते कोणा खातीर? इफ गव्हर्मेंट एजन्सीज ओवर रूल द ऑर्डर, तातूंत वॉट इज दी ताका हेतू कितें आसा, वॉट इज दी आयडिया बिहायंड द ऑर्डर? येरादारी नेम मोडल्यार सरकार दंड घालता, पूण सरकारी अधिकारीच कायदो मोडटात, तांचे कडल्यान लोकांनी कसली देख घेवप? गोंय रस्तो सुरक्षितताय मंचाचो दिलीप नायक विचारता, आयकात ताका। रस्त्यार खड्डे मारून दवरलेले आसता, त्या बद्दल तुजें कितें मत काय म्हणून लोक विचारता आनी तांकां आन्सर जाप दिवची पडटा। तर जेन्ना हे काम करता खंयच्याय न्ही, तो केबल जावं तो सिवरेज जावं, ताका वर्क झोन म्हणटा आनी आमच्या सगळ्या भारताचे कायदे आसा तसो IRC 55 म्हणून वर्क झोन सेफ्टी मॅनेजमेंट म्हणून एक कोड आसा ताका, ताचे कितें प्रिकॉशन घेवप तें सगळें आसा। मागीर कलेक्टर केन्ना पर्यंत खणपाक मेळटा आनी केन्ना बंद जावपाक ह्यो सगळ्यो नोटिफिकेशन दिता। तर हांगा म्हाका मुद्दम नमूद करीन दिसता, जेन्ना सरकार लोकां कडल्यान अपेक्षा करता की लोकांनी जावं ते ट्राफीक रूल जावं ते खंयचेय रूल पाळचे, जाल्यार तेणी दे शूड वॉक द टॉक। तेणी जे त्यांच्या खातीर जे रूल आसा ऑफिसरा खातीर, सरकारा खातीर, जशें वर्क झोन मॅनेजमेंट सेफ्टी पाळपाक जाय, जशी कलेक्टराची ऑर्डर पाळपाक जाय, जाल्यार हे कितें एग्जाम्पल लोकां फुडें दवरता आनी कितें हक्क जाता तुमकां लोकां कडल्यान अपेक्षा करपाची लोकांनी पाळचें म्हणून। आनी एक म्हाका हांगा मुद्दम सांगून दिसता की हालींच आमचे 8-10 दिसां पयलें फोंडा म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जालें, जवळ जवळ 50 लोक कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी एका कॅन्डिडेटाचे 2च सपोर्टर धरले जाल्यार 100 लोक, 150 लोक समाजकार्या खातीर फुडें चल्लेले आमी फोंड्याचें भलें करपाक। आज ते 150 लोक तुमकां हांगा दिसता, हांगा 150तले कितले लोक दिसता हांगा, जाल्यार
जो आमच्या खडपाबानाचेर एक व्हडले रस्त्यार मदीं ह्या केबलाचे व्हडलो मेटल बॉबीन दवरलेले आसा, रोड नॅरो आसा आनी तेजे फुडें तूं जर एक गाडी घेवन वयता आनी तुज्या फुड्यान दुसरो एक तुज्या आंगार येता तूं सरळ व्हरून त्या वेबिनार मारून थंयचो एक मनीस सोंपतलो. तेजेर हांवें व्हिडियो केले, कलेक्टर कोणाक ईमेल धाडले, सगळे केले, कावन्सिलराकूय सांगले. जाल्यार तेणी विचार करपाची आज गरज आसा की आपूण फुडें सरता न्ही जाल्यार ते जबाबदारी आपले वळखुवपाची गरज आसा. हे खड्डे हांगा जे मारलेले आसा तितून कोणीय पडपाक शकता, की हांगा येयले तेच लोक न्ही. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी संगीता ओली. आमकां PWD विभाग जाय, तशें जाल्यार सल्लागार कित्याक घेतात हे प्रस्न विरोधकांनी न्हय सत्ताधारी पक्षाच्या मंत्र्यांनी विचारल्यात. आनी कित्याक स्मार्ट सिटीच्या कामाच्या दर्जाचो ताण, सल्लागारांक दिल्ली भरमसाट रक्कम, देखरेखीचो उणाव आनी पणजेकारांची गैरसोय हाका लागून काय प्रस्न उप्रासल्यात. स्मार्ट सिटीचे हाडबडीत काम, बेजापसालदारपणान खणून सोडिल्ले रस्ते, चरी, गटारां, रस्त्यार येवपी सिवरेजीचें उदक, येरादारीची गचमुड्डी हाका लागून पणजेकार बेजारला. बाबूश ह्या सगळ्या गजालींचेर भाश्य करता, पळयात. I am just doing wait and watch. So now CM has taken charge. Basically, now Sanjit has been made a MD of Smart City. He is well adversed as far as the Panjim city is concerned. He was basically personally involved as far as the Smart City is concerned. All these plans basically were approved during his time. So it's good that he is there. Wait and watch. In the meantime, people should not suffer. We also want to see that people don't suffer. No? That's the reason I'm saying I'll wait and watch. Wait and watch means what the man. See, that is why. आता काल कितें जालें तें इन्स्पेक्शन केल्लें आहा सगळें हें जालें तें जालें हें करपाक जाय तें करपाक जाय सगळें करपाक जाय तें बरें आहा. मोस्ट इम्पॉर्टंट देखून हांव कितें म्हणटा तो हांव कित्याक इंटरफियर जावंक ना पळय कन्सल्टंट आहा. देर इज वन कन्सल्टंट हू हॅज बीन पेड 8 crore rupees. 8 crore rupees for consultancy. So I believe actually this consultancy actually should have been under actually supervision of the PWD at least, because you require a local fellow other than close the PWD office. Why you require a PWD office and all this thing? And PWD engineers and all are there. So everyone is trying to wash their hands. They are saying there is a consultant here. So consultant basically is going to take is going to see into the whether the consultant really knows what is happening or what is underground. It is only who knows the underground thing is the PWD electricity department or as far as the laying of the pipes. Anyhow, on what ना हांव फेल जाली काय म्हणून ना फेल जाली कवतली आतां मागीर पावसा येता फ्लडिंग अरे सी वेट एंड वॉच म्हणजे कितें आतां हांव गेलो थिंगा हांवें तुका सांगलें आतां काम चालू आहा. I feel there is substandard work which has been going on as far as the smart city is concerned in main pen. So, पहिले inspection हांवें CM कडेन केन्ना केलेलें. You remember that हिंगा बी नेपच्यून हॉटेला कडेन मागीर आमचें हॉल आहा तें ना रे सिंगर हॉल इज वेलनेस फार्मसी कडेन सरस्वती मंदिर थिंगा आमी तें इन्स्पेक्शन केलेलें. I felt at that time when I had seen the work which was going, it was not up to the standard. Now we will see. That's the reason I'm saying consultant is there. When crores of rupees has been paid to the consultant, it is the job of the basically consultant to deliver his goods. So wait and watch. That's what I'm trying to say. Now if we try to say, now yes, we are not technical. We are not technical people. There are technical people. Consultant may be a technical person himself. So we will see now what happens. Sir, say It is ultimately when you are spending crores of rupees, it is seeing that people have no problem, or people should not have problem, or if it was flooding, it should not flood again. That's the reason we are spending the money. Sir, if money is gone to waste, then who is to be blamed? so भाजपा इतली वर्सां सत्तेत आसा आणि पणजेकारांचे पॅनल सत्तेर आसा, तरीकय स्मार्ट सिटीच्या घोटाळ्याक वेगवेगळे मंत्री आणि अधिकारी वेगवेगळी कारणां कित्याक दितात असो काँग्रेसीन प्रश्न विचारला. स्मार्ट सिटी नहीं वो स्मार्ट सिटी करके रखा है. आई थिंक देयर ओन मिनिस्टर आई थिंक ऑन स्मार्ट सिटी आवर ऑफिस पे हैव टेकन मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंस. इट इज नॉट स्मार्ट सिटी, इट इज स्मार्ट सिटी. एंड आई थिंक इन दिस मॉन्सून गोयच्या लोकांकडून येतलं की हाउ दैट सिटी इज गोइंग टू फ्लड. एंड देयर ओन मिनिस्टर इज पुटिंग अ चार्ज किती म्हणून की कन्सल्टंटांक जो दिला पळय 8 कोटी रुपया इज अ फ्रॉड म्हणून. PWD minister goes there and says for last 25 years तो आज दाखयता मरे की येदे व्हडले म्हणतो ड्रेन आसा त्या ड्रेना भितर म्हणतो कोणा इतली माती भरल्या आज कोण दाखयला इतली माती वयर स्लॅब आनी वयर डामर. कोण आशिल्लो लास्ट 25 वर्सां
I want to ask that PWD minister की पणजेचो MLA कोण आशिल्लो? BJP रूल करतात ना पणजे. So is he trying to ridicule his own MLA of BJP? गोवा 365 खातीर ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार एका तेंपा वयली भाजपाची घोशणा. त्याच भाजपाचो प्रधानमंत्री आज म्हारगायेचेर वगी कित्याक? अखिल भारतीय काँग्रेसीचो म्हणयारो संजय निरुपमान विचारला. 22 कोटी भारतीयांनी नोकरे खातीर अर्ज केले, पूण भाजपा सरकार 7 लाख लोकांकच नोकऱ्यो दिवपाक शकले. फुडले वेंचणुकेक मुखार वचचे आदी भारतीयांक सतावपी 9 प्रस्नांचे जापो मोदी सरकाराक दिवच्यो पडटल्यो, संजय निरुपमान म्हटला. मोदीच्या राज्यात गिरेस्त आनीक गिरेस्त जायत चल्ला आनी गरीब चड गरीब. नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला 9 वर्सांत केंद्र सरकारान कितें केलें अशे विचारपी 9 प्रस्न काँग्रेसीन विचारल्यात. वर्सुकी निर्माण जावपी 5 लाख नोकऱ्यो भाजपा सरकारान काबार केल्यात. ह्या फुडें आपल्या कार्यकाळांतल्या दरेका चुकीची जाप मोदी सरकाराक दिवची पडटली, संजय निरुपमान पत्रकार परिषदेत सांगले. कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी और बहुत जल्दीबाजी में और जैसे तैसे बनाए गए जीएसटी. और जीएसटी के बारे में अगर आप पूछें कैसे जैसे तैसे बनाया हुआ, तो जीएसटी इस तरह से लाया कि 2017 से लेकर 22 के बीच जीएसटी में जीएसटी को चेंज करने के लिए 869 नोटिफिकेशन, 143 सर्कुलर्स एंड 38 ऑर्डर्स नए दिए गए. तो उस जीएसटी का जब हिसाब किताब देखा गया तो लगभग 64% जीएसटी, 50% पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, जो एक लोअर लेवल के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, नौकरी वगैरह करने वाले, साधारण जॉब करने वाले लोग हैं, या कारखाना वाले, फैक्ट्री चलाने वाले, ऐसे लोग जो पूरे हिंदुस्तान के पॉपुलेशन के 54% लोग आर कंट्रीब्यूटिंग टू द जीएसटी किटी एज 64% ऑफ द टोटल कलेक्शन. 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे. सबको याद होगा, पूरे देश को याद है आज भी, और एकदम ताजा. लेकिन क्या इस सरकार ने बेरोजगारी दूर करने का कोई प्रयत्न किया या उसमें कामयाबी मिली? बिल्कुल नहीं मिली, बल्कि बेरोजगारी और बढ़ी है. डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और कोविड के बाद से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है. सरकार के एक मंत्री जवाब देते हैं कि लगभग 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए एप्लीकेशन दिया. मतलब जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं उसमें जो नौकरी के लिए, सरकारी जॉब के लिए जो एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें 22 करोड़ होगा. और उसमें कितने लोगों को जॉब दिया गया, सरकार से पूछा गया तो लोकसभा में सरकार ने बताया कि 7 लाख लोगों को हमने नौकरी दी. कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी, और वो सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी दे पाए. बड़े पैमाने पर इस समय पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर जो सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, वो साइज किया जा रहा है. डाउन साइज मतलब क्या? उनके स्टाफ की संख्या छोटी की जा रही है. तो ऐसे पीएसयूज में पहले लगभग 13 लाख जॉब हुआ करते थे, आज सिर्फ 8 लाख जॉब रह गए. लगभग 5 लाख जॉब खत्म हो गए. जो जॉब इस देश के नौजवानों को मिल सकता था, एजुकेटेड बच्चों को मिल सकता था, पोस्ट एबॉलिश कर दिया गया. ओनली मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय में दुगनी कर दूंगा. हिंदुस्तान के सारे किसानों के डबल इनकम होने वाली है. सच्चाई यह है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3.5% है, जो कि लोएस्ट है. और एज पर गवर्नमेंट डाटा, फार्मर्स इन इंडिया आर अर्निंग 27 रुपीज पर डे बाय ग्रोइंग क्रॉप्स. मतलब 27 रुपये पर दिन वो कमाते हैं. ये सरकार का अपना आंकड़ा का अपना फिगर है. अपना नव्या संसद भवनाविशीं तो उलयलो. जर लोकांचे प्रश्नच मांडपाक मेळना जाल्यार नवें चकचकीत भवन उबारून फायदो तरी कितें, संजय निरुपम विचारता. नए पार्लियामेंट का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए. क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं. लेजिस्लेचर का हेड कॉन्स्टिट्यूशनली एज पर द आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के दोनों संसद के दोनों सदनों का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है. तो राष्ट्रपति के रहते आप उनसे उद्घाटन, उनको कम से कम उनको अध्यक्ष तो बनाइए. उनको तो कम से कम समारोह में, सेरेमनी में तो उनको इनवाइट करिए. लेट हर चेयर दैट सेरेमनी. अच्छा, इतना बड़ा पार्लियामेंट बना के फायदा क्या अगर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो रहा? पूरा का पूरा हाउस का सेशन खत्म हो जाता है. पहले रूलिंग एमपीज को बोलने नहीं दिया जाता. राहुल गांधी जब अदानी के मुद्दे पे सवाल उठाते हैं तो उनके उस स्पीच से उन सारे सवालों को एक्सपंज कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है. जब देश आजाद हुआ था और जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब हिंदुस्तान की संसद
एवरेज 133 डेज एवरी ईयर बैठती थी. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आणि शिवानी सांगेलकार. माधवराव धवळीकर चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या जोड पालवान रंकश पोर्ट्रेट रांगोळी क्लासेस हे फोंडेचे संस्थेन 2 दिसांची अखिल भारतीय पावंड्यावयली रांगोळी सर्त घडोवन हाडली. गोंयच्या रांगोळीकारा बरोबर गोंया भायल्या कलाकारांनी सर्तीत वांटो घेतिल्लो. कलाकारांमध्ये कला जीवित करपाचे गुण असतात. अखिल भारतीय पावंड्या वयले रांगोळी सर्तीत कलाकारांनी आपले कलेंतल्यान जिवितांतले सत दोळ्यामुखार हाडपाचो यत्न केलो. पयलेच फावट घडोवन हाडिल्ले हे सर्तीत सुमार 102 कलाकारांनी आपले योगदान दिले. लोकांनी व्हडा संख्येन रांगोळी पळोवपाक हजेरी लावची असो उलो आयोजक आकाश नायकान मारला. पळयात. आमी ऑल इंडिया रांगोळी कॉम्पिटिशन दवरलेलें काल आनी आयज. सो आयज हो दुसरो दीस. सो ऑलमोस्ट खूब रांगोळ्यो कंप्लीट जाल्ल्यो आसा आनी थोड्यो जावपाच्यो आसा. तांकां 3 सुद्दां लास्ट टायमींग आसा सांजचो. सो खूब बरें दिसता की खूब वेगळ्यो वेगळ्यो रांगोळ्यो पळोवपाक मेळटा, तरेतरेचे टॉपिक्स पळोवपाक मेळटा आनी खूब कलाकारांनी गोंयचे तशे भायले चडशे भायले कलाकार हे कॉम्पिटिशनाक आसा. टोटल 102 कलाकार हे कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाल्ले आसा आनी तेंच्यांनी अश्यो म्हणटा पावरफूल म्हणटा तश्यो इतल्यो रांगोळी घातलेल्यो आसा की खूब बारीक बारीक डिटेलिंग सुद्दां अशें खूब वर्क्स आसा तितून आनी चडश्यो अश्यो बेज्ड ऑन अश्यो आमचे समाजीक कितें आसा तेजेर चडश्यो आसा. सो सगळ्या लोकां कडेन मागता की आयज सांजे 5 सुमार प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी आसा. सो सगळ्या लोकांनी येवचें आनी रांगोळी तरेतरेचे पळोवचे. अशें फर्स्ट टायम ऑल इंडियेन जाल्लें आसा. सो ही ऑपॉर्च्युनिटी मिस करूं नाका. सगळ्यां कडेन मागता आपले फॅमिली वांगडा सगळ्या फ्रेंड्सां वांगडा घेवन मुद्दम येवचें. शांत एक रांगोळी जी आसा ती अशी आसा की एक्सिडेंटल जे ड्रिंक अँड ड्रायव्ह ही एक रांगोळी काडली आसा. ताजी कशी दिसता तुका? ती रांगोळी खूब बरी आसा की समाजाक लागून खूब जाणां ड्रिंक करूनूय ड्रायव्ह करता, थोडे जाणां ओवरटेक करता. सो तांकां लागून ही खूब बरी मेसेज की जेणे करून आमच्या गोंयान एक्सिडंट खूब केसीस वाडटा ते खंय तरी कमी जातल्यो. ह्या आर्टांतल्यान तेंच्यांनी कलाकारांक दाखोवपाचो प्रयत्न केला. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. यंग बॉयज ऑफ टोंका विरोधात नुवे SC हांचे मदीं फुटबॉल मॅच बरीच रंगली. DBO फातोड्डा खेळामळार टोंकाच्या यंग बॉयजान नुवे SCचेर 2-1 जैत जोडले. GFA पहिल्या विभागी लीग प्ले ऑफात टोंकाच्या तरणाट्या चल्यांनी बरी सुरुवात केली. पहिल्या अर्धात टोंकाच्या यंग बॉयज संघान 1-0 अशी आघाडी घेतली.
दुसऱ्या अर्धात टोंकाच्या तरणाट्यांनी आक्रमक खेळ दाखयलो तर नुवे एसीन चढ लवचिकताय आणि बळिष्ठ प्रतिकार दिलो. अलायड कोलासोन आपली कुशळताय आणि संयम दाखोवन 68व्या मिनटार नुवे एसी खातीर महत्वाचो गोल केलो. नुवे एसीन उमेदीन यत्न केले तरी निमाणे शिटये मेरेन यंग बॉयज ऑफ टोंकाची राखण घट तिगून उरिल्ली आणि तांणी 2-1 अशे जैत मेळयले. पळयात काय रोमांचक खीण. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. फुडल्या सप्तकात राज्यात 29 आणि 30 तारखेक गडगड आणि वादळी वाऱ्या सयत पावस पडटलो. पावसाक 4 दीस कळाव जातलो असो हवामान विभागाचो अदमास आसलो. निकतोच पडून गेल्ल्या पावसाची थंडाय तो मेरेन अणभवपाक मेळटली. शेनवारा राज्यातल्या कांय वाठारांनी पावस शिवरलो. हवामान खात्यान फुडल्या दिसांनी आनीक पावस पडटलो असो अदमास सांगला. 29 आणि 30 तारखेक पावसाची खरसाण वाडपाची शक्यताय आसा. पावसा वांगडाच वादळी वारोय येवपाची शक्यताय आसा. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 36 डिग्री सेल्सियस आणि 26 डिग्री सेल्सियस मजगती कोंकण दर्यादेगेर अरबी दर्यांत वादळी हवामानाची शक्यताय आसा. नुस्तेमारांक दर्यांत वचपाचे धाडस करचे न्हय असो सल्लो दिला. आयज आनी फाल्यां पावसाची शक्यताय. 29-30 मे मेरेन गडगड नेटाचो वारो. कोंकण दर्यादेगेर दमट हवामान. नुस्तेमारांनी दर्यांत वचचे न्हय. आयतारा चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 36 डिग्री सेल्सियस आणि 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.